पंचायत साफ करताले गटर तेन्ना तेंच्यांनी तो खरें मारून सोडला पाहिजे। आता ते मे महिन्याची गजाल ही। त्याच्या मागीर हांवें फ्रांसिसाक सुद्दां सांगलेलें, फ्रांसीस अशें जाला। फ्रांसीस म्हटल्यार माजी सरपंच। हय, माजी सरपंच आहे। ओटोनायन PWDन सुद्दां कंप्लेन दिल्ली, पूण ते येवन रब्बर बांदून गेल्ले। रब्बर ते उरता तितल्या प्रेशराच्या पायपार ते पायप फिटून केन्नाच्यान व्हांवता। हांवें आपयलें रिपेर करपाक, म्हाका सांगता तूं सामान हाडून दी आमी करता म्हणून। पंचायत फोडटली आनी आमी सामान दितलीं। केन्नाच्यान व्हांवता तेच्या मागीर 3-3 म्हयन्यांनी कंप्लेन वतत म्हाजी थंय वचून। तूं म्हणल्यार कितें फाटले 6 म्हयने जाले हांगा रावता न्ही, आनी सकाळचो डेली हांव 6, 6:30, 7 म्हणल्यार पेपर व्हरपाक चलोन येता आनी हे 6 म्हयने जाले हांगा जें उदक व्हांवता तें पळयता। म्हाका तें बरें दिसना, कारण गोंयांत जो पळय सद्या उदकाचो इतलो प्रॉब्लेम आहा, लोकांक पिवपाक उदक मेळना। आमकां देवळांय सुद्दां उदक टँकरांनी हाडचें पडटा आनी हे वेस्ट जाता तें पळोवपाक खूब वायट दिसता। म्हणून हांवें हांगा स्थानीक कोण पळय आहा तांकां सांगलें, पण कांय जालें ना। मागीर कोणी म्हाका सांगलें की PWDक सांगपाक जाय। PWD खंय आसा? PWD बाळास्तारी आसा। बाळास्तारी हांव पर्सनली गेलो आनी थंय उलयलो, म्हजो फोन नंबर नांव दिलें, फेब्रुवारी म्हयनो तरी जालें ना। आतां पयर 2 तारखेक मार्चान म्हाका कोण म्हणपाक लागलो AE कडेन डायरेक्ट वच। सो हांव AE कडेन गेलो फोण्या आनी ताका सांगलें। तो म्हाका सांगता की हे आमचे कडेन ना, ते बाळास्तारीक सांगपाक जाय। तर तेच कितें तरी परतून एकदां सांग। हांवें म्हणलें परतून सांग न्ही, हजारांनी लिटर उदक म्हणलें डेली 24 hours 6 म्हयने हांव पळयता, पूण हांगा स्थानीक लोक सांगता की केन्ना वचून रावता। तेन्ना वेगवेगळे कितें तरी करून हें उदक साल्वार करपाक जाय। दीस इज नॅशनल लॉस। हांगा पंचायतीन काम करता आसतना एक गटाराचे पायप जे हांगसरले एका फॅमिलीचे नळाचे पायप हांगा तेंचे कडेन फुटलेलें। फाटलें वर्सभर जालें हांगा मोठ्या प्रेशरान दिसभर रातभर उदक व्हांवता। सद्या गोंयांत उदकाचो उणाव आसा, खुबश्या वाठारांनी टँकरान उदक पावयता, पूण हांगा मात वेगळोच प्रकार आसा। ह्या संबंधान शशिकांत पालकर नांवाचे थळावे जे हांगा 6 म्हयन्या पयलींच रावपाक आयल्या, जे डेली वॉकिंगाक वतना पेपर हाडूंक वता, ते हांगसरले उदकाची नासाडी पळयता। तेणी थळाव्या संबंधीत अधिकाऱ्यांक सांगलें, कोणेच दखल घेतली ना। तेणी बाणस्तारी वचून PWDच्या ऑफिसान सांगलें, थंयच कोणेच दखल घेतली ना। ते उपरांत ते खासा फोण्या वचून AE कन्सर्न AE JEक मेळोन आयले। तांणी सांगलें तुमकां बाणस्तारी चला म्हणून। हांगा जेंचे पायप फुटलां ते घर मालकिणीचें म्हणणें की पंचायतीन हे पायप फोडलां, आमी तांकां वेळोवेळ कंप्लेन केल्या, पूण ते कांयच एक्शन घेयना। तेणी अजून ते रिपेर करूंक ना। वयल्यान थळावे कोण अधिकारी आसा ते सांगता तुमी सामान हाडून दिया, आमी रिपेर करून दिता। सो ते मॅडमीचें अशें म्हणणें की पंचायतीन तें लुकसाण केलां तें आमी कित्याक सामान हाडून दिवपाक आमी कित्याक लुकसाण सोंसचें। संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हेची बेगोबेग दखल घेवची आनी हांगा दिसपट्टी जी उदकाची नासाडी जाता ती थांबोवची, अशी थळाव्यांची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक।